मंगलम. सर्वांके नमस्कारू. ಪರ್ತಗಾಳಿ ಮಠಾಂತು ಚಲ್ತಸಲ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅತಿ ಹೊಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತು आमगेलेची मठाच्या आप्त जावन आसिल्या आरवी देशपांडे मामी येऊन पाविला साथी. नमस्कारू. तुम्ही हांगा इन्फ्रास्ट्रक्चर इतली एक हॉड रीती जल्लेल पळयला. रामाल प्रतिमा एक 77 फिटाच्या प्रधानमंत्री मोदी हांगेलत्तान इनॉग्रेशन जालें. इतली हॉड मठाच्या इन्फ्रास्ट्रक्चर पळयला तुम्ही. तशीच हांग जावत तसल्या कार्यक्रमाच्या एक तुम्ही पळयला आसा हाजे बद्दल एक दोन उत्तर उलोवका. हांव हांगा म्हाका दिसता 50-60 वर्षां फाटी एकदा म्हगेल्या आवयवर आयिल्लो. तेन्ना हांगा न्हिदच्याक हे कॉट, टेबल, रूम, एअर कंडिशन कांय नाशिल्लें. फ्लोरिंग जमीनच न्ही तेजेर आमी न्हिद आशिल्ले. ती बी टायल्स जमीन नाशिल्ली. आमगेले शेणाने सारवतात कितें म्हणून तेका ती जमीन. तेन्ना आतां एक अद्भुत चमत्कार जाला. विद्याधर स्वामी आसतना बी सुदारणा जाला. तेन्ना बी हांव आयला. पण आज जे स्वामी आसा ताणी ज्या प्रमाणाने ताका दूरदृश्टी कशें आसा तो किती बी आमी प्रशंसा केल्यार कमी अशें म्हाका दिसता. म्हजे ते प्रशंसा करच्याक म्हगेल्या शब्दकोशांत डिक्शनरींत शब्द ना. हे एक सुवर्ण युग म्हणजे हरकत ना. ह्या मठाच्या इतिहासात एक सुवर्ण युग. मूलभूत सौकर्य बी डेव्हलप केला. पण डायनिंग हॉल आसा, पार्किंग आसा, मिटिंग करच्या हॉल आसा, प्रार्थना हॉल आसा. मठाक कितें जावंक काय त्यापेक्षा बी जास्ती हांगा मूलभूत सौकर्य निर्माण जाला. हांव भक्तांनी बी तांकां बी कॉम्प्लिमेंट करता. ज्या भक्तांनी हे करच्याक हातभार लायला ताका बी आमी कॉम्प्लिमेंट करचें जाय. तेव्हा आमगेल्या स्वाम्याक दूरदृश्टीकोन आसा. तेन्ना म्हाका ह्या खेपे येवन म्हाका भयंकर संतोष जालो. हांव म्हगेल्या बायल राधा बरोबर आयला आनी ज्या पद्दतीने हांगा अरेंजमेंट केला व्यवस्था कुणा बी काय बी अडचण ना, डिफिकल्टी ना. देवाल दर्शन, स्वाम्याल दर्शन, तुगेले ब्रेकफास्ट व्यवस्था, जेवची व्यवस्था, रवची व्यवस्था. रूम कितले सुंदर रूम बांधला पळया. हे आमगेले 5 स्टार असता की तशी रूम आसा सगळ्या रूमात. अटॅच टॉयलेट, बाथरूम, हे सिंगल बेडरूम, डबल बेडरूम, 3 बेडरूम रूम्स. तेन्ना हांव कितली बी प्रशंसा केल्यार ती कमी अशी म्हाका दिसता. म्हाका तर हांगा येवन भयंकर संतोष जाला. मस्त मस्त धन्यवाद.